नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। 12वी चलयांनी गाजयली, निकाल 82.96%। सायन्सीत म्हापशेंचे गौरी खोलकाराक 95.86%। आर्ट्साक मडगांवचे तानिया केणी 95%। कॉमर्सात कर्जाळचे गौरी केंकरेक 92.67%। फाटले अर्थसंकल्पातले 38% प्रस्ताव लागले चालीक। 32% जून मेरेन, उरिल्ले चडशे ऑक्टोबर मेरेन लागतले चालीक। मुख्यमंत्र्यान मांडलो एक्शन टेकन रिपोर्ट। म्हारगाय वाडोवपी केंद्राचे धोरणाचेर टिका। पणजे पाट्यार मायल्स हाय आनी बांबोळे जीएमसी बरोबर लागलो उजो। मायल्स हायांत एसबीआय इन्शुरन्साच्या ऑफिसाक उजो, जीएमसी इन्व्हर्टर रूमाक उजो। पोस्ट गार्डाचे बोटीचे कमांडिंग ऑफिसराक सेवेंतल्यान काडूंक ना, पोस्टावेल्यान काडला। मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत जाप केली दुरुस्त। ट्रॉलर अपघाताची चौकशी करपी येलो गेट पुलिसांनी बडयले, नुस्तेकारांचो दावो। आनी टायम बाउंड पब्लीक सर्व्हिस गॅरंटी कायदो फुडले 3 ते 9 म्हयन्या भितर लागतलो चालीक। कायदो सारिको चालीक लागतलो जाल्यार ई गव्हर्नन्स जाग्यार घालात, सरकाराक सुचोवणी। खबरो विस्तारान। हे फावट 12वी चलयांनी गाजयली। 12वीक सायन्सीत म्हापशेंचे गौरी खोलकाराक 95.86%। आर्ट्साक मडगांवचे तानिया केणी 95%, जाल्यार कॉमर्सात कर्जाचे गौरी केंकरेक 92.67% मार्क पडल्यात। 12वेचो निकाल 82.96% लागला। 80.96% चले पास जाल्यात, जाल्यार 84.67% चलयो पास जाल्यात। 12,706 भुरग्यांतले 10,542 भुरगे पास जाल्यात। 9 हायर सेकंडरीनी 95% वयर निकाल लागला। शिक्षण मंडळाचो अध्यक्ष JR रिबेलोन निकाल जाहीर केले। 10वेचो निकाल चड करून 25 मे मेरेन लागतलो। 12वेचो निकाल 82.96% लागला। 12,700 भुरगीं परीक्षेक बशिल्लीं, तातूंतलीं 10,500 भुरगीं पास जाल्यात। चल्या परस चलयांनी बरो निकाल काडला। 80.96% चले पास जाले, जाल्यार 84.96% चलया पास जाल्यात। The trends are that the last 4 years our results were 82.55, 82.52, 81.71 and 83.36. So our result this year 83.96 is within the trend. It follows the trend of the last 4 years. सुमार 400 विद्यार्थी स्पोर्ट्स मार्क घेवन पास जाल्यात। भुरग्यांक पेपरांनी पडिल्ले मार्काची खात्री करून घेवपाची असल्यार मंडळान 14 मेक पेपराचेर रिव्हॅल्युएशन दवरला। The students who have availed of the sports merit marks, 2,501 regular and repeaters 76. Number of candidates who have passed the exam with the help of sports merit marks, regular 401. If the sports merit marks were not there, these students might have failed the exam. I used to study every day for about 7 to 8 hours, and last minute during the exams I used to solve a lot of papers. All this credit of mine actually goes to God, my loving family, my mom, my dad, my grandmother. My family have supported me always. The most amazing teachers that I have in my school, St. Xavier's HSS, for their readiness to solve all my difficulties and for being so supportive. I want to become a software engineer. म्हाका आनंद खूप जाल्लो आसा, कारण गौरीक आमच्या 96% मार्क पडून गोंयांत ते सायन्सीन पयले आयिल्ले आतां। खूब बरें दिसता म्हाका इतले मार्क्स पडल्या म्हूण। हांवें इतले एक्सपेक्ट करूं नाशिल्ले, मातशे चड पडले एक्सपेक्ट केल्ले ताजे परस। नी बरें दिसता म्हाका। 90 अबाव एक्सपेक्ट करतालें तें, पण बरें पडलें। शी इज हॅपी। हांव म्हणजे टायम टेबल अशें करूं नाशिल्लें, पूण एवरीडे आय वूड सेट माय सेल्फ अ टार्गेट, म्हणजे इतलें सोंपोवंक जाय म्हणून। तशें एवरीडे करतालें हांव, पूण पोर्शन कवर जालो म्हजो ताज्या खातीर।
ना ना तशें काय ना सांजचे भायर बी वताले फ्रेंड्सां बरोबर बी मातशें एक्स्ट्रा करिक्युलर जाय पडटा आनी अलॉंग वीथ तागेले 12वी ताणें CA एंट्रन्साचो अभ्यास केल्लो सो ताका डबल लोड आसलें शिकपाचें तरी शी मॅनेज टू डू इट आता जुनान ताची आसा CA 15 एंट्रन्स म्हणजे तो अभ्यास तांकां तेन्नाच पॅरलली स्टार्ट करचो पडटा सो शी वॉज डुईंग बोथ CA एंट्रन्सचो अभ्यास आनी 12वेचो अभ्यास दोनी ताका शिकचें पडटालें. It feels really good. My hard work has paid off, and I'm feeling really very nice. I would like to give all my credit to my family members for being so supportive, my friends for giving me such a good moral support in front of before each paper, and all my teachers who have been so good while teaching. So yeah, efforts. I have decided to do graduation in psychology subject, and I'm doing BA in dance also, so I'll be doing side by side MA in dance. I mean, I would put this whole credit to my mother, her granny, who's been her real support system throughout the year actually. And sometimes I don't see that in children, but fortunately for us, she had a vision of her own and she has pursued that. So I think that has paid off. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फाटल्या अर्थसंकल्पातले 258 प्रस्तावांतले 38% प्रस्ताव सरकारान चालीक लायल्यात. 32% जून मेरेन आनी उरिल्ले चडशे प्रस्ताव ऑक्टोबर मेरेन जाग्यार पडटले. मुख्यमंत्री पर्रीकारान विधानसभेत एक्शन टेकन रिपोर्ट मांडलो. गोंयकारांक वेगवेगळ्या येवजण्यांतल्यान वर्साक 51 कोटींचो आदार करपी सरकाराक बारीक सारीक कर प्रस्तावांतल्यान येवपी कोटभर येणावळीचें पडिल्लें ना. गोंयकारांक सध्या म्हारगाय बादता ती कर्म केंद्राची आपल्या सरकाराची न्ही अशी जापय मुख्यमंत्र्यान दिली. 10,053 कोटीचे विनियोग विधेयक विधानसभेन अधिवेशनाचे निमणे दिसा पास केले. पयल्या एपा गोंयच्या हातून आमी एक्शन टेकन रिपोर्ट हावजाक दिला. This is something which is unique in the Goa. We have not waited for the year to end. Exactly 1 month after the new year has begun, we have given this action taken report. आणि म्हाका सांगपाक आनंद दिसता की एकूण 258 गजाली विधानसभेच्या बजेटाच्या हातून म्हज्या करपाच्यो अश्यो 258 गजाली आशिल्ल्यो. त्या 258 गजाली पैकी 98 गजाली, that is 38% of the promises given here or whatever we have stated in the budget have been already executed. म्हणजे कंप्लीट जाल्यो किंवा आयज जातल्यो. म्हणजे आयज बिलां पास जाली की काही गजाली तातूंत आसा की आयजच्या दिसाक 38% ऑफ द आयटम्स लिस्टेड आउट ऑफ 258, 98 have been completed. 83 are more than 50% completed. That means many of them will be completed by May end. 32% of the 258 promises made will be completed probably by May end. थोडे एखादे भितरले 8-10 वचत फुडें जून 15 तारखेपर्यंत. सर्वसामान्य मनशाक लागणारी एक गजाल आमी वाडयल्या जाल्यार म्हाका दाखोवची. हांव राजकारण सोडटा, लोकांक हें दिता म्हणजे वेगवेगळ्या पद्दतीन मदत करता त्या सरकाराक वर्साक 1 कोटी रुपया जोडून व्हडलो कांय फायदो जावचो ना. 1 कोटी वर्साक तो. काही गोष्टी ह्या सरकारान this government has given benefit to the people while taxing a little on those who are rich or those who want to enjoy. आमी इवन पयशेकारांच्या कॉमन फॅसिलिटीचेर हें करूं ना. स्पीकर सर, हे सरकार सर्वसामान्य मनशा खातीर आहा. हें बजेट सर्वसामान्य मनशा खातीर आहा. तुमी सांगलेले पॉयंट तकलेन धरले आय विल टेक केअर ऑफ देम. दोज आर पॉझिटिव्ह सजेशन्स. पण रेव्हेन्यूच्या संदर्भात शुक्ल कास्ट ह्या सरकारान लावन ना जाल्यार केंद्र सरकारान लायला. हें तांच्यान लक्षांत दवरच्यान. बिरेस्तारा, पणजे, पाट्यार आनी बांबोळे जीएमसींत बरोबर लागिल्ले उज्यान बरोच आकांत हाडलो. पाट्यार आशिल्ले मायल्स हाय बिल्डिंगेंत दुसरे माळयेर आशिल्ले SBI जनरल इन्शुरन्साच्या ऑफिसाक उजो लागलो. तिसरे आनी चवथे माळयेर आशिल्ले गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या कांय कर्मचाऱ्यांक फायर ब्रिगेडीन भायर काडले. जीएमसींत इन्व्हर्टर रुमाक उजो लागिल्ल्यान सगळ्याक धुंवर जालो.
भुरग्यांच्या वॉर्डांतल्या पेशंटांक दुसरे कडेन व्हेले, मात लुकसाण कितलें जालें ताचो अदमास ना. टोटल आमी 34 लोक जो आशिल्लो पळय थंयसर टोटल म्हणजे सेकंड फ्लोरा वयलो, फोर्थ फ्लोरान लास्ट मागीर टॅरासीचेर वयर गेल्लो पळय तांकां आमी सगळ्यांक 34 जाणांक आमी अशी हें घेवन सकयल हाडली. वॉर्ड 127 त्या वॉर्ड 127च्या फाटले सायडीक तेंचो इन्वर्टर, बॅटरी ह्या भशेचे एक हें आसा, UPS सिस्टम आसा, त्या सिस्टमीक तेंचो उजो लागल्लो फाटले सायडीक. आनी तो उजो म्हाका दिसता कितें तरी लायट फेलियर जाल्या खंय तरी, आनी त्या खातीर इलेक्ट्रिकल फॉल्टा खातीर लागलो आसतलो. कालांगुटी आमकां इन्फॉर्मेशन आयलां की थंयसर आमकां उजो लागला म्हणून की थंयसर एक वॉयल फिंगर चिप्स आसता न्ही, ती 10 म्हणून थंयसर एक हॉटेल आसा, थंयसर ते फिंगर आमचे वॉयल फिंगर चिप्स आशिल्ले पळय ताका तो उजो लागलो. No wards is affected. No wards are not affected. We have evacuated as a precautionary measure. We have evacuated one ward, but no ward is. Any battery of the AC is. Battery of the AC, sir. Also. Any casualty? These are the UPS batteries. Okay. There is a reason for that fire. Looks like, but I won't be able to tell you why yet. पेशंट पोलो आले सगळे ना कोणा सारकें एंटीनेटल वॉर्ड हो एंटीनेटल वॉर्ड आनी ते सायडीन आहा पोस्ट नेटल आनी एक्लाम्सिया वॉर्ड 3 वॉर्ड्स आहा ते आमच्या ऑफिसाक कांय डॅमेज जावना. सकयल्यान जर उजो लागलो त्या वेळाचेर हीट सगळी जाली, त्यामुळे आमच्या ऑफिसांत आशिल्ले आमचे स्टाफ तांकां सकयल देंवपाक त्रास जाता, धुंवर बाकी सगळे आसले, त्यामुळे जे कोण जेका शक्य आशिल्ले ते देंवले. आमचे ED बाकी सगळे जे आसात ते वयर उरले. आतां तांकां क्रेनीन सकयल देंवयल्ले आसा, सगळे सेफ आसा, कांय प्रॉब्लेम ना. घेऊ एक व्यावसायिक विसो.